चारचा आवाजच नाही आहे मला. नावेली रोजरी महाविद्यालयान 24व्या युवा कोंकणी साहित्य संमेलनाक सुरवात जाली. साहित्य मोगींनी आपली हजेरी लायल्या. साहित्य वा लोकांक एकठांय बांदपी खंयचोय कला प्रकार म्हळ्यार खरें साहित्य. लेखक विनायक होगाडे कार्यावळी वेळार उलयलो. कुठलीही भाषा असू दे, ती जोपासण्यासाठी, ती वाढवण्यासाठी, त्यासाठी जे प्रयत्न करणारे गट आहेत, जे समूह आहेत, ज्या संस्था आहेत, त्यांना शक्य तितकं सहकार्य करणं, मदत करणं हे मला तरी खूप गरजेचं वाटतं. आणि त्याच गरजेपोटी किंवा तसं वाटल्यामुळंच इथे येण्यास मी तयार झालो. तुम्ही बोलवलं त्याबद्दल मी पुन्हा एकदा आभार मानतो. ल्हान ल्हान संमेलनां जावपाक जाय. गोंया सयत गोंया भायर रावपी कोंकणी मनशां कडेन जोडुया. अडेचे मिरवचे परस निजाचे बरोवया. कोंकणी युवा साहित्य संमेलनाची संमेलनाध्यक्ष जोफा गोन्साल्विसान सांगले. The purpose of this Sammelan is to inspire, motivate young writers, where the writers are going to interact with the students, the inspiring the young writers and motivate them to take up writing in Konkani literature. That is the purpose of having the Sammelan in colleges. Kitem borong zata, because I know you all are used to write exam papers. When the exams comes, you write, 3 hours you write papers. And what you write for the exams is what you had prepared. But when we say you can write in Konkani literature, what I mean to say is, तुमचे जे मनान कितें आसा, जे तुमचे मनान थॉट्स आसा, ते तुम्ही रायट इन बरोवन एक्सप्रेस करूंक जाय. 1998 वर्सा पयलीं युवा संमेलन जाल्लें, तें धरून आज 24 वर्सां हुपून ह्या 24व्या म्हळ्यार रजत महोत्सव जावपाचो आसा अशा टप्प्याचेर आमी पावत आयल्यात. आज जे कोण तरणाटे साहित्याच्या मळार आपलें नांव प्रज्वलित करता दिसतात, तांकां पळयतकीर अशा युवा संमेलनाचो उद्देश सफळ जावपाक लागला हाचें एक समाधान मेळटा. ह्या संमेलनाची सगळ्यात म्हत्वाची गजाल म्हणटा तरी वेगवेगळ्या साहित्य प्रकाराचे जावपी कार्यशाळा, तांकां जाणकारां कडल्यान मेळपी मार्गदर्शन आनी तें मार्गदर्शन घेवन फुडाराक आपलें साहित्य बरें कशें रचचें हाचो एक मंत्र घेवन ते भायर सरतात. आनी हेंच खरें युवा साहित्य संमेलनाचें उद्दिश्ट अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर.